नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल दारुलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। पॅरा ऑलिम्पिक संघटना एसएजी कडेन नोंद ना ट्रेनिंग खंय सगळ्या एथलीटांक दिता। स्किमी भायल्यांक खेळड्यांक ट्रेनिंग दितले पूण तांकां पॅरा ऑलिम्पिक संघटना एसएजी कडेन नोंद जाले मेरेन ग्रांट मेळचे ना। मात नोंदणी जावं सेटल जाल्यार बट मध्यंतरी आमचो एक प्रोसेस आसता, त्या प्रोसेसा भितर थोडोसो ब्रेकअप जालो, म्हणजे आमी तांकां ऑलरेडी लेटर सुद्दां बरयलेले आशिल्ले की तुमचें डॉक्युमेंटेशन जें आसा तें डॉक्युमेंटेशन तुमी करात म्हणून। पूण तरी आसतना आतां फायनल स्टेजीचेर तांचें फर्स्ट रेकग्निशन करपा खातीर फायनल स्टेजीचेर पाविल्ले आसात। आफ्टर हॅविंग अ मिटींग विथ द पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन, पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा पॅरा आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हणूया किंवा नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशिप्स म्हणूया, ह्या सगळ्यांक आमी जसो आधार जो स्किमीच्या भायर सुद्दां वचून आमी तांकां पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन जो पर्यंत रेकग्निशन जायना तो पर्यंत आमकां तांकां ग्रँट्सूय दिवपाक मेळना। पूण डेफिनेटली ते फायनल स्टेजीर आसा, आमी ते करतले आनी तांकां जो ग्रँट्स कितें मेळपाक जाय तांकां ती फॅसिलिटी जी कितें मेळपाक जाय ती मेळपाची आमी हें दिता। आता पॅरा ऑलिम्पिक तुवें सांगलें रेजिस्टर्ड जावंक ना, आता उरल्यात फक्त 3-4 म्हयने उरल्यात, अजून पर्यंत तूं रेजिस्टर्ड जावंक ना। टोटल 23 डिसिप्लिन्स तेतून पार्टिसिपेट जावंक शकता पॅरा ऑलिम्पिक्सान। आयज मेरेन तुवें लिस्ट फायनल केला, ते रेजिस्टर्ड जातले तुवें सांगलें फॉलोअप आहा, पूण तेच्या पयलीं आतां 3-4 म्हयने उरल्यात। तुवें लिस्ट फायनल केला, खंयच्या डिसिप्लिनान गोंयची भुरगीं पार्टिसिपेट जातली, आनी जर जातली जाल्यार त्या प्लेयरांक आयडेंटिफाय केला। सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा तेका हे पॅरा ऑलिम्पिक्साक तुमकां कंबायनली येवचें पडटलें, कंबायनली काम करचें पडटलें, कित्याक स्पेशल चायल्ड सगळीं आहात ती तेचे कडेन लिस्ट आसतले आनी जे स्पोर्ट्समॅन आहात ते तेचे कडेन आसतले। कारण तांचें सिलेक्शन जें आसा तें नॅशनल लेवलाचेर जाता की जर खंयचो पॅरा ऑलिम्पिक जें आतां 2024 जें पॅरीस हांगा जावपाचें आसा थंय जर आमचो गोंयचो जर भुरगो जर सिलेक्ट जर जालो जाल्यार डेफिनेटली ताका आमी आधार करपाचें आमी ऑलरेडी ठरलेलें आसा। तेज्या खातीर रेकग्निशन जावं ना जावं पूण आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या भुरग्याक किंवा जो सिलेक्ट जाल्लो भुरगो किंवा जो पार्टिसिपंट जो आसतलो ताका फूल स्ट्रेंथ स्पीकर सर पूण इव्हेंटांचेर कड्डुपाक सरकारा कडेन घे म्हूण फंड आसा, मात पॅरा ऑलिम्पिकाच्या जैतिवंतांक इनामाचे पयशे दिवंक फंड ना म्हूण आमदार विजयान खेळा मंत्र्याचेर फोग काडलो। प्रशिक्षणा शिबिरां येरादारी भत्त्यांचे व्यवस्थापन करचे म्हूण मागणी। मंत्री म्हणटा पॅरा ऑलिम्पिकाच्या प्रायज मनी खातीर चवथी मेरेन वाट पळोवची। तूं आतां नवें करता। आमी ऑलरेडी दिवपाक लागिल्ले आसात, तुका आमी ऑलरेडी उत्तरूय दिल्लें आसात। इन द इयर 2022-23 आमी जवळ जवळ आनी 23-24 57,980 रुपया आमी रिलीज केल्ले आसात स्पोर्ट्स किटा खातीर। आनी त्याच प्रमाणे आमी त्यांचो TADA आणि किट जे आसा पळय तांकां 1,07,320 रुपया आमी तांकां पेमेंट केल्लो आसा। हे नॅशनल इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आनी नॅशनल पार्टिसिपेशन खातीर 46,768 वी हॅव ऑलरेडी पेड। आतां लॉयडाचो जो विशय जो आसा तो वेगळो आसा। लॉयडाचो विशय जो प्रायज मनी जे आसात ते प्रायज मनी आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स दॅट बिफोर गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्रायज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे, ह्याच वर्सा चवथ मरे। हय चवथ येत रावतली। हय पळय हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा, लक्षांत दवर। कारण हांवें 2 फावटी हें 3रे वर्स हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की चवथी पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दितां ऑल द प्रायज मनीज वील बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी। सर तुमी इव्हेंटांक इतले म्हणल्या, हे 57,000 46,000 पेंडींग आहा म्हण सांगपाक लज दिसपाक जाय। पेंडींग नो, इट इज ऑलरेडी पेड यार। अरे म्हणटा तें कितें उरलां तूं म्हणटा आतां लॉयडाचें उरलां म्हणटा तूं, लॉयडाचें उरलां। तुमी इव्हेंटांक म्हणलें कोटी द हाऊस is misguiding the house. हांवें ताका ऑलरेडी सांगिल्लें आसा 2022-23 आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा। आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा। Even Chief Minister is quiet today, surprising. Speaker sir, he is misguiding the house. बस म्हणपाचो। Speaker sir, he is misguiding the house. परत डिस्टर्ब करता म्हणटा बाय। तुमचा प्रश्न घ्या। इंडियन कोस्टल एग्रीकल्चर इन्स्टिट्यूशना वरवीं खासा कमिटीची नेमणूक करून खाजन जागेची पळोवणी करता। फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर रिपोर्ट तयार करून उपाय येवजण करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। खाजन शेतां पिड्ड्यार जाल्यात, लक्ष घालचो म्हूण संकल्पाची मराठींतल्यान लक्षवेधी। आमदार दिगंबर म्हणटा
केंद्राची मजत घेवची. निलेश म्हणटा खाजन बोट तयार करचो. भातशेतीच्या बांधांना भागदाडे पडून व माणसाची योग्य देखरेख न झाल्याने खारे पाणी घुसून किंवा व्यावसायिक स्तरावर कोलंबी माशांची पैदास केल्याने शेतांची कायमची नासधूस होते अशी भीती जनतेच्या मनात आहे. अशा शेतामध्ये माशांची पैदाश आणि भाताची लागवड या दोन्ही गोष्टी करता ह्यावी आणि आमचे खाजन दायज सांभाळून पुढील पिढीसाठी राखावे यासाठी मी लक्षवेधी सूचना मांडत आहे. हे कॉलिंग एटेन्शनान कितें आसा की खाजन शेती आमी कशी रिवायव करतली. म्हाजें एक रेजोल्युशन आसलें ह्याच विधानसभेन आमी मांडलेलें आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान ताका जाप दिल्ली की आमी पॅकेज मागतले म्हणून सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन डबल इंजीन सरकार जो आसा बीजेपीचो ताका पॅकेज मागतली. आनी काल बजट जालें युनियन बजट जालें त्या बजटान कांयच ना स्पीकर सर. मल्टी डिपार्टमेंट ईच डिपार्टमेंट पुट्स ओवर ईच अदर. अशें ऑनरेबल सीएमान एक खाजन बोर्ड करून त्याचे रुल्स रेग्युलेशन केलें. कित्याक आतां टॅनंट एसोसिएशन कालूय उलयल्लो. टॅनंट एसोसिएशन पयलीं भशेन ना. जाणटेले पळयताले आतां कोण पळयना. जाल्यार म्हाका दिसता फुडें हे पयशे जे सरकार वेगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा WRD डिपार्टमेंट आनी खंयचे दिता ते एक कडेन घातले जाल्यार हे विशय कायमचो सॉल्व जातलो अशें एक सजेशन आसा. कारण खाजन लँड हे सगळे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी चडशे प्रॉब्लेम आसा. म्हाका याद जाता की आमी नितीन गडकरी जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो फॉर वॉटरवेज तेन्ना नॅशनल वॉटरवेसाचे आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन MOU सायन केल्लो आहा मुख्यमंत्र्याच्या नजरे कडेन. आनी ताजेर म्हाका दिसता मिनिमम एक 2000 कोटी सुद्दां मेळपाक शकतले. आम्ही म्हटल्यार ती एक्सपर्ट एजन्सी घालप. ॲट प्रेझेंट राज्यात ICR म्हणजे इंडियन कोस्टल एग्रीकल्चर ऑफिस हांचे ओल्ड गोवा हांगासर आसा. तांच्या कडेन एक्सपर्ट सायंटिस्ट आनी तांची टीम आसा. तांकां हांव एकंदर जो आसा पयलीं पुराय प्रोजेक्टाची स्टडी करपाक लायता की एक्झॅक्टली आमी एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर आनी हो पुराय म्हाका दिसता परत कशें आसा विरोधकांनी हेजेर विरोध करपाक जायना किंवा विरोधकांनी हेजेर विरोधान परत उलोवंक जायना. आमी म्हटलां की हे जर करतले आसत जाल्यार ते खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटा कडेन आसपाची गरज आसा. आमकां ओवरऑल रिपोर्ट एक 2 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिवचो. सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. हे सगळें ठरयल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर कॉन्क्रीट हाजेर जो आसा पळय न्ही कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर आमी येता. काठमांडू नेपाल हांगा विमानाचो अपघात. सुमार 18 प्रवासी सोंपले. त्रिभुवना सावन पोखर हांगा विमान वतालें. एकले पायलट साल्वार ताचेर खंय उपचार सुरू आसात. सकाळी त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वयल्यान उड्डाण घेतकूच रोखडोच खंय अपघात. येरादारी मंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांची वाट लायली. मुख्यमंत्र्यान ताका मंत्री पदा वयल्यान काडचो म्हूण टॅक्सीवाले मिडिया मुखार. मोपा लिंक रोडा वयल्या टोलाचो विशय सुटना जाल्यार पर्यटकांक टोला कडेच देंवन चल्ले म्हूण टॅक्सीवाल्यांची शिडकावणी. टॅक्सीवाले आज बोडगेश्वर देवळाच्या आवारांत बोडगेश्वराक गाराणें घातलें. हांवें कितलेच फावट ऑनरेबल सीएमा कडेन मागलेले हो कॅपेबल ना एज अ ट्युरिस्ट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून ताका काडून उडोवचो म्हणून. पण आयज पर्यंत सीएमान ती दखल घेतलेली ना. पण आयजूय ह्या प्रेस माध्यमांच्या सगळ्या टॅक्सीवाल्याच्या माध्यमांच्यान हांव सीएमाक आनी एकदा रिक्वेस्ट करता तो ह्या पोस्टार कॅपेबल ना ताका काडून उडोवचो. आनी ह्यान फुडें जे इलेक्शन जाता पळय तेणी बसचो न्हू तेजे कडेन जर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार. तशेंच जो टोलाचो इश्यू आसा न्हू टोलाक फाल्यां सकाळी टोल भरचो पडलो आमकां जाल्यार हांवें रिक्वेस्ट केला टोल करचो न्हू म्हणून टॅक्सीकारांक. आनी टोल केलो जाल्यार ह्या सगळ्या भावांचे हांवें एक उतार घेतला. जेन्ना टोल केलो म्हणटकूच गेस्टांक व्हरतले आनी टोला कडेन सोडटले. मागीर गेस्टांक चलून वचूं दी जावं धांवून वचूं दी जावं तेंच्या GMRाक घालूं दी कोणाक कितें करता ते. तो आमचो विशय ना. आमचो विशय आसा की आमी त्या टोलाक आमी बळी पडचे ना आनी आमी त्या टोलाक रुपये दिवचे ना. कित्याक टॅक्सीकार जेन्ना 1 रुपया चड सांगता तेन्ना हो माविन गुदिनोच सांगतात हे माफिया म्हणून. आनी जेन्ना हे GMR लुटता तेन्ना कोण माफिया ते माविनाकूय कळना आनी ऑनरेबल सीएमाकूय कळना. कित्याक हेणी जे उलयला असेंब्लीन पळय 500 करोड आमकां आमी टॅक्सीकारान हेका लुकसाण केला म्हणटा पळय आनी जे मिटराचे हेणी पयशे कितके जाले पळय ते कॅल्क्युलेशन करपाचे आनी हेतूंतले हेणी कितले खाल्ले ते हेणी कॅल्क्युलेशन करपाचे. हांव मागता हे सीएमा कडेन हे माविन गुदिनो काडून उडय BJPतलो. गोंयांत तिसरो जिल्लो जावचो म्हूण खुबशा लोकांची मागणी आसा. काणकोण, केपें, सांगेत, आरबांदोड्या मेरेन तिसरो जिल्लो जावपाची गरज आसा म्हूण सभापती रमेश तवडकार उलयलो. केपें खंय मुख्य सेंटर आसचो. ह्या वाठारांनी मागासवर्गीय लोक खंय मोठ्या प्रमाणात रावतात.
उदरगतीच्या नजरेन जिल्लो जावप खंय म्हत्वाचें. तिसऱ्या जिल्ह्या संदर्भात तो विषय असा तो एक आमचेही मागणी आशिल्ली की काणकोण केपें सांगें हो जो भाग आसा म्हणजे अप टू धारबांदोडा पर्यंत आसा तो ताजें मध्यंतरी ठिकाण जें आसा तें केपें जावचें आनी ज्या कडेन तो एक ट्रायबल बेल्ट रिमोट भाग आसा ते स्वतंत्र भाग जावन तो विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका चालना मिळू शकता त्याच दृश्टिकोनांतल्यान तिसरो जिल्लो जावपाक जाय अशें सगळ्यांचीच मागणी. पण मागणी तो फोंड्या मध्यवर्ती ठिकाण जावचें म्हणटा तुमी केपें म्हणटा सो कितें म्हणजे नाही कशें प्रत्येक आपल्या व्ह्यूज दवरतले की गोंयचें सादारण सगळें काणकोण केपें सांगें धारबांदोडा जो भाग आसा बाबा थोडोसो एक पयस उरले कारणान जें आसा विकासा वचून थोडोसो पयस उरलो आनी तो त्या भागाचो विकास झपाट्यान जावपाक जाय ताजी एक वेगळी प्रायोरिटी थारपाक जाय अशें दिसता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान So as MLA you support it then? बोरये पुलाक लागून एकूय घर वचना 1,20,000 चौखण मिटर खाजन शेत पुलाचे कामाक वता मुख्यमंत्री सांगता. शेत पिड्यार करून सरकार शेतकऱ्यांचे पोट मारता म्हूण आमदार विजयाचो प्रश्न काडिल्लो. पूल खंय कोळसो व्हरूंक विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो आरोप. शेतकऱ्यांक मेळून प्रश्न सोडयता आपूण स्वता उलोवची तयार मुख्यमंत्री सांगता. शेतकऱ्यांच्या प्रमाणे CRZ नोटिफिकेशन अशें म्हणटा की खाजना काबार करून तातूंत कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना हें प्रोटेक्टेड अशें म्हणटात की कितलीं घरां आनी कितलें खाजान जमीन ह्या ओरिजिनल अलायनमेंटा खातीर काबार जाता. तो डायरेक्टली म्हणजे तुज्या विदाउट एक सुद्दां घर जें आसा पळय न्हू हें डॅमेज जायना. टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजन लँड इट इज एन 11.01 हेक्टर आनी एकूय घर जें आसा पळय न्ही हें डेमोलिश करचें पडना. हातून खरीफ सिजनान एग्रीकल्चर करता रबी सिजनान तुका भाजी मेळटा सो इट इज अ कंटिन्युअस थिंग. सो ताका तूं क्वॉन्टिफाय करून हे पयशे घेवन तूं घरा वच अशें सांगूंक शकना कित्याक तांचें पोट ताजेर डिपेंडंट आहा. कसलोय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट केला फॉर द अलायनमेंट. आमी तांकां 3 वर्सां ब्रीज करता आसतना म्हाका खबर आहा की तेसलो बाकीचोय बी जो आहा पळय न्ही तांचेर परिणाम जातलो. तांकां आमी लँड एक्वायर करून लँडाचे पयशे दितलेच बट त्याच्याच बरोबर सायडीतले सगळे जे लोक आसा तांच्या एग्रीकल्चराचेर आनी पिसिकल्चराचेर ते नुस्तेंय पोसतात तांचेर इम्पॅक्ट जातलो. ते तांकां कॉम्पेन्सेशन काम चालू आसतना 3 वर्सांचें दिवपाचें आमी प्रॉमीस केलां. 3 वर्सांचे ताजे फुडें कितें करप? ना हांव हें तुका कित्याक सांगता हें तुका तितक्या पॅचा लँड एक्वायजिशनचे पयशे 100% दितले. ब्रीज जातलोच. आतां कोणाची जमीन वचपाची म्हजी काय तुजी हो इशू म्हण हो सारांश तो घेता. हें म्हजी काय तुजी आनी तातूंत सगळ्यान बेस्ट अलायनमेंट खंयचो हें उलोवपाक तूं वचपाक तयार आहा? ह्या शेतकऱ्यांक मेळपाची म्हाजी तयारी आसा. हांव गोंयांतल्या कोणायकू ज्या ज्या विशयाचेर जाय पळय न्ही ताका प्रत्येक फावटी मेळटा. So this is the fear of the people that coal will be transported and your letter states that Mormugaon Port Trust has been given priority. म्हणजे जे ट्युरिस्ट मार्मागोवा पोर्टाचेर येवपाचे आसा पळय न्ही ते बी इंटरलँड टुरिजम जर मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी वाडोवप इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल. नीट परीक्षेचो विशय एकदांचो सोंपलो. नीट परीक्षा परत घेवची गरज ना म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो नियाळ. काल परीक्षा घेतिल्ल्या 24 लाख भुरग्यांचेर परिणाम जातलो अशेंच कोर्टान म्हणलां. पेपर लीक जाल्ल्याचो खंय पुरावो ना. परीक्षा रद्द केल्यार चुकीची प्रथा पडटली. 5 मायाक 4,750 सेंटरांत नीट परीक्षा जातली. पावसाचो नेट ल्हवल्हव देंवूंक लागला. बुधवारा 26 जुलय मेरेन हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट. 27 तारखेर खंय येल्लो. वेधशाळेचो अदमास दर 24 वरांत बदल आसा. वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारतले म्हूण अदमास. झाडां पालसणां कोसळपाचे प्रकार सुरूच. मजगती शिवोले रेशनाच्या दुकानाचेर झाड पडले. दुकानदारान सुमार 4 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो दावो केला. चड पावस पडिल्ल्या कारणान मांद्रेच्या सुमार 30 ते 40 शेतकारांक दणको बसला. शेतांनी उदक भरिल्ल्या कारणान पीक पिड्ड्यार जाला. पावस चड पडलो पण साधारण तुका सांगता आमी शेत ज्या मेरेन करता साधारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच
कंटिन्युअसली पडोंक आसलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावंक ना. ही फर्स्ट टायम फाटल्या एक 30-35 वर्सां पयलीं त्याच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावंक ना. फर्स्ट टायम आनी हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आसा. सादारण 40 शेतकरी आहात, तेंचे अर्धे अदीक शेत एक कुसोन गेला. सोमारा सांजे सांताक्रूज तिस्क फोंड्या बागायतदारा कडेन एक व्हडलें झाड पडून एका रेजिडेन्शियल सोसायटीच्या एका फ्लॅटाच्या छपरार पडलें. कोणाकूच कसलीच दुखापत जावंक ना, मात घरमालकाक लुकसाण जालां. मांद्र्या मेन रोडाचेर बँक ऑफ इंडिया लागीं पोरणे आंब्याचें झाड पडलें आनी रस्तो आडवला. कोणाक दुखापत जावंक ना. उजो पालोवपी दळ आनी वीज खात्याचे कर्मचारी घडणूक थळार आसात. नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून आनी पावसाक लागून आडपय पंचायत वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयांचेर झाड पडलें. ह्या घडणुकेंत 2 चारचाकी आनी 1 दुचाकीचें लुकसाण जालां. वाठादेव सरवण दिवचले घराचेर झाड पडिल्ल्यान शेडीचें लुकसाण जालां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या 2 वर्सांत 36 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्यात. आमदार एल्टन उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पालक भुरग्यांक सरकारी शाळांतल्यान काडून खाजगी एका एडेड शाळांनी घालतात. ताका लागून खंय परिणाम. बर्थ रेट देंविल्ल्यान खंय भुरग्यांचो आंकडो उणो जाता. Because of fear and anxiety in the minds of parents and general public about the possible closure of government primary schools have increased due to the recent shutdown of almost 36 government primary schools over the last 2 years. What steps does the government take to respond to this situation? Speaker sir, 30 आनी 100 स्कूलां प्रायमरी स्कूल्स बंद पळय गोंयांत 36 100 तुगे मतदारसंघांत म्हगे मतदारसंघांत 2 एश कोन लास्ट 2 years this ह्या वर्सा 20 to 24 25 and 22-23 11. सो स्पीकर सर कित्या लागून बंद पडले ही स्कूलां म्हाका सुद्दां सरकार हेचेर कांय नोंद घेयना. 35 स्कूलां बंद पडले इन लास्ट 2 years प्रायमरी स्कूल्स. एडेड स्कुलांनी भुरग्यांक घालपाक सुरवात केली आनी बर्थ रेट फेल जालो प्रायमरी स्कूलांत. बर्थ रेट कमी जाला. ताळपोत्र गायलो बर्थ रेट कमी जाला. ताका लागून पेरंट्स बर्थ रेटूय कमी जाला. कळंगुटे मंगळारा सांजे रस्तो खोचलो. बागा सर्कल ते लागींच्या रस्त्यार फोंडोरे पडत आसात. सिवेजीक लागून घालत सामान खंय लोकांक त्रास वाडलो थळावे सांगता. सरकारान कामेकांक बोटां दाखोवची सोडून लोकांच्या प्रश्नांक खंय तड लावची. आनी हे वोणें पडात आसा कशें पडटा कितें आतां कांयच कळना. पयलीं पडलो टिटोस कडेन आतां थंयसर आयज वा आनी आतां फुडें थंयसर पडपा आसा. हे जे कितें करता न्हू हे कॉन्ट्रॅक्टराचें कामां दिता तें मातशें पावरफूल कामां करून घेवंक जाय. डुप्लिकेट कामां जावंक कळना. अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता डुप्लिकेट कामां करून दिवनाकात. बरें करा कितें करता तें बरें करा लोकांक लागून लोकांचो जीव वाचोवपाक लागून. हांगा लोकांक त्रास जाता खूब त्रास जाता हांगासर. आनी बारीक वाटेक व्हडें पडलेले गेल्या 2 वर्सां हांवूच पळयतालो तें व्हडें. आतां म्हाका दिसता हांव परतून भायर सरूंक जावपाक आनी ह्या फुडें हांव सरतलो. गुड आफ्टरनून. आता परत आम्ही माय नेम इज सपनेश वांगणकर अँड आय एम द बोर्ड मेंबर फॉर विलेज पंचायत कलांगूट. हांगासर आतां तुमी पळोवंक शकता काल 2 दीस जाले हांगा व्हडें पडत आहा. द एंटायर रोड रायट फ्रॉम बागा सकल टील ला कालिप्सो हेज गॉन फॉर अ टॉस. सारके पिड्ड्यार जाल्ले आहा. चालूच कोणे आतां 100 मिटरा पयलीं आनी एक 2 दीस जाले व्हडो पडलेलो. प्लस हे सायडीक सुद्दां एक व्हडो पडला. सो चालूच हे आहा. हे आमचे पळय रोडाचे डिस्ट्रक्शन हांगा जाल्ले आसा. स्टार्टेड रायट फ्रॉम सुरेज नेटवर्क हांगा पळय स्टार्ट केल्लो एक 7-8 वर्सां जालीं पयलीं तेन्नासून जेन्ना पळोवंक स्टार्ट केलो ते चालूच आमकां 2-2 वर्सांनी हे त्रास भोगचे पडटा. आमच्या लोकलांक थंय ट्युरिस्टांक हांगा पळय कलांगुटान कोण येता पळय तांकां चालूच त्रास घेवचे पडटा. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.